कॉलोस्करांक पावलुचें पत्र. कॉलोस्करांच्या भावार्था पासत पावलुची काळजी. चॅप्टर 2. तुमचे खातीर तशेंच लावडिसियांतल्या लोकां पासत आनी म्हाका रूप कदींच पळोवंक ना त्या खूब जाणां खातीर हांव कसो झुजतां तें तुमी जाणा जाल्लीं म्हाका जाय. आनी तें कित्या पासत? तांचें काळजीदारपण वाडोवचे खातीर, एकामेकाच्या प्रितीमोगान तांकां थीर करचे खातीर आनी देवाच्या गुटाची सगळी गिरेस्तकाय वळखून ताची संपूर्ण समजणी तांकां मेळचे पासत. ह्या क्रिस्ता सोवे शाणेपणाचीं आनी जाणवायेचीं सगळीं बांदारां लिपलोलीं आसात. बुलोवपाच्या पूण पलक्या विवादांनी कोणेंच तुमकां फसोवं न्हय म्हूण हें हांव तुमकां सांगतां. कुडीन तुमचे थावन पयस आसुनूय मनान तुमच्या सांगाता हांव आसां. तुमची शिस्त पळोवन आनी क्रिस्ताचेर तुमचो बोवाट कितलो घट आसा तो वळखून म्हाका आनंद भोगता. 2. खोटे शिकवणेचेर आनी शिडकावणी. खोटे शिकवणेचेर आड शिडकावणी. भावार्था प्रमाणें असल क्रिस्ती जिवीत. जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी म्हूण तुमी मानून घेतला म्हणटच ताच्या एकवटांत जियेयात. तुमचीं पाळां ताचे भितर खोल रिगलोलीं आसूं दी. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडात. आनी तुमकां शिकयलां तशें तुमच्या भावार्थांत अदीक घट जायात. आनी दिनवासनेन भरोन येवं दी तुमचीं काळजां. मनशांच्या पलक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेंच तुमकां आपल्या ताब्यांत करिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशां थावन तुमकां पावलोल्या शिकवणांची वाट दाखयता जायत वो तें तुमकां श्रिश्टी चलयतात त्या अधिकारांच्या नेमांच्या मार्गार घालतात जायत. पूण तें क्रिस्ताची जाणवाय न्हय. कित्याक ताच्या मनशा सैमांत देवपणाची सगळी परिपूर्णताय आसा आनी ताचें सोवें तुमीय परिपूर्णतायेक पावल्यांत. हें मनान दवरात. सगळ्या अधिकाऱ्यांचें आनी अधिपतींचें तोच मस्तक. ताचेंच सोवें तुमची सुन्नत केल्या. ही सुन्नत मनशाच्या हातान केल्ली न्हय. क्रिस्तान स्थापलोले हे सुन्नतीन तुमचें पातकी सैम सारकेंच काडून उडयलां. तुमकां पवित्र स्नान दिलां तेन्ना तुमकां ताच्या वांगडा निखेपिलीं आनी त्याच पवित्र स्नाना वरवीं तुमकां ताच्या वांगडा पुनर्जिवंत केलीं. कित्याक ताका मेळ्ळ्यांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुन्नत करूंक नासलोले तुमचे कुडी पासत तुमी मेळ्ळ्यांत पूण आतां सगळ्या अपराधांचें भोगसणें दिवन देवान तुमकां ताच्या वांगडा पुनर्जिवंत केल्यांत. समृद्धीच्या कायद्या नेमा पासत आमचेर आड आसलें तें रिणांचें लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी तें खुसार खिळावन ताचो नास केलो. अशें ताणें अधिकाऱ्यांची आनी अधिपतींची पदवी काडून घेतली आनी कैदी कशे आपल्या जैताच्या परिवारांत तांकां व्हरून सगळ्या रचना मुखार तांकां फिरयले. खोटे खालतिकाये आड शिडकावणी. तुमच्या खाना पिण्या विशीं तशेंच उत्सवांचे पुनवांचे आनी सणवारांचे बाबतींत कोणेंच तुमकां नेम कायदे घालचे न्हय. ह्यो सगळ्यो वस्तू फुडाराक येवच्यो आसल्यो त्या वस्तूंची सावळी. सदां तोखपाचें सोत म्हणल्यार एकलोच क्रिस्त. आपल्याच वाड्यान खालतिकायेचें रूप घेतात आनी देवदूतांक बोचतात आनी आपणाक दर्शनां घेवंक सोदतात तसल्या मनशां फाटल्यान वचून
तुमकां दवरलेलें इनाम होगडावन नाकात. असलीं मनशां आपल्या मनशां सैबाचें चिंतप धरून गोरवान भरल्यांत. ती मस्तकाक एकवटलोलीं नात. ह्या मस्तका थावन आख्खी कूड सांद्यां आनी गोत्रां उदेशीं आपलें पसण घेता आनी अशी शेवटांत सांबाळलोली देवाक जाय ते भाशेन वाडत वेता. क्रिस्ता बरोबर मरून सृश्टी चलयतात त्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यांतलीं तुमी मेकलीं जाल्यांत. अशें जाल्यार अजून ह्या संवसाराचीं जाल्ले परी कित्याक जियेतात तुमी आनी ताचे नेम कित्याक मानून घेतात? हाका हात लावूं नाका, तें दुसरें चाखूं नाका, तें तिसरें सांसपूं नाका. कसले नेम हे? वापरून इबाड जातात तसल्या वस्तूं विशीं मनशांचे जानवायेन दिल्ल्यो आज्ञा आनी शिकोवण्यो. तांकां भायल्यान जानवायेचो रोंग आसत, पूण ही सगळी पोलकी पुजा. ओत नासलोली खालतिकाय, माप नासलोली कुडीची धंदवण, पूण पातकी मनशां सैबाच्यो वंडोवण्यो दोमावूंक असले नेम कित्याकूच उपकारनात. देवाचें उतर हें.